स्पीकर सर, म्हाका मातसो टायम दिवचो, मदींच ब्रेक करचो न्हू, ही म्हाजी मागणी आसा. पयलींच ह्या गोंयान कितलेशे माणकुलेशे गोंयान कितलेशे आमचे जेन्ना आमी गोंय पळयता तेन्ना आमकां कितलेशे दोंगर दिसता, आमची शेतां दिसता, आमची भाटां दिसता, आमचो दर्या दिसता, आमची न्हंय दिसता, आमची देवळां दिसता, आमची चर्चीस दिसता आनी सोबीतकाय जी आसा ती आमच्या गोंयान दिसता. स्पीकर सर, गोंयान तुम्ही पळयलां आसतलें इतलीं वर्सां जालीं, हेज्या पयलीं जे आमच्या पुर्वजांनी जेन्ना गांवकारी सिस्टम आसलो त्या गांवकारी सिस्टमांनी आमकां कॉमन लँड म्हणून दवरिल्लो आनी त्या कॉमन लँडान गांवकारांक लागून जागे दवरिल्ले. स्पीकर सर, हे जे जागे आसा ते जेन्ना पुर्तुगीज येयले तेन्ना हे जागे कोमुलदाद लँड जाले, जे कोमुलदाद कोड ऑफ कोमुलदाद लागलो आनी तेन्नाय हे जागे आसले ते गांवकारांक लागून दवरिल्ले आनी गांवकार ते जागे राखताले आनी त्या जाग्यांचेर समज कितें हें करपाक जाय जाल्यार त्या जाग्यांचेर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जावं बाकीचे एक्टिविटीज गांवकारांक दिताले. स्पीकर सर, आयज कितें जाल्लें आसा, आयज गोंयभरांत कितलींशीं स्लम्स येयल्लीं आसा, कितलेशे झोपडपट्टी जाल्ल्यो आसा. ह्यो कश्यो जाल्यो? आयज आमच्या कोमुलदाद जे जागे आसा, जे जागे आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय आसले, हे सरकारान प्रोटेक्ट करपाक जाय आसले, हे आयज प्रोटेक्ट करपाक पावना. हांव तुमकां स्पीकर सर सांगपाक सोदतां, हे आयज गोंयान कितलेशे गोंयकारांक सारको जागो ना, रावपाक सारको जागो ना, सारके खंय शेत करतले, पयलू शेतां करपाक दोंगर करपाक लागून न्ही कोमुलदाद जागा दिताले, पण हो आयज जागो ना. सो स्पीकर सर, पयलू आमचे वाडे आसले, आयज तेच वाडे थंय खूब कडेन वाडे आसा, नगरां जाल्लीं आसा. हांव तुमकां थोडी जे कोमुलदाद जागे जे एनक्रोच करून जे इनलिगली कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा, घरां बांदलेलीं आसा, तेंची नांवां घेवन दाखयता. जुवारी नगर, सांकवाळे, चिंबला, इंद्रानगर, म्हापसा फुकटनगर, उजगांव, साईनगर, सिद्धेश्वर नगर, थिवे. एक मिनिट. स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट. स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट. इंदिरानगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हे लोक ऑलमोस्ट 45 इयर्स वयर जाले थिंगा रावता. स्पीकर सर, आय एम स्पीकर सर, गव्हर्नमेंट मागीर कोणाक उलोवपाचें स्पीकर सर, पयलूच सांगलां म्हाका डिस्टर्ब करता म्हणून, मागीर कोणाक कितें उलोवपाक मागीर सर, मागीर माझे एकदा कन्क्लुजन जावनी, मागीर कोणाक जाय तेंका उलोवपाक. स्पीकर सर, पळय आमचे गोंयचे लोक खूब भायर आहा. स्पीकर सर, सांगता मागीर ताजो विशय मांडून दितो, मांडल्या उपरांत तुम्ही उलोवपाक मानल्या उपरांत उलया, सगळे उलया, कोण प्रॉब्लेम काय ना. स्पीकर सर, थिवे लाला की बस्ती, मुशीर बस्ती जाल्ली आसा, पंचबाट कारगिल जाले आनी पाद्रीबाट एक मिनिट इंदिरानगर जाले. स्पीकर सर, I want to stop him because he's going on the record of the house, Speaker sir. Tell him to stop. स्पीकर सर, हे माझे रेझोल्यूशन, tell him to stop. I have reached the point of order. एक मिनिट. माझे रेझोल्यूशन Sir, I have reached the point of order. टेल हिम टू सिट. एक मिनिट. स्पीकर सर, त्याचो टाइम येता तेन्ना ताका उलोवनी. एक मिनिट. स्पीकर सर, ताका सांग. गिरीश बोरकार एक गिरीश बोरकार, एक मिनिट. मुख्यमंत्री उलयतात. स्पीकर सर, माझ्या म्हणण्यात त्यांनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज केला. त्याचो पॉइंट ऑफ ऑर्डर कितें? स्पीकर सर, पहिले ऐकून एक मिनिट. ताचो पॉइंट ऑफ ऑर्डर कितें हो तुम्ही पहिले ऐकून घ्या आणि मागीर ताका उलोवनी. ओके. स्पीकर सर, एक मिनिट. टाइम आसा ताका गिरीश बोरकार एक मिनिट. हे पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हटलं काय त्यांनाच ताका उलोवपाचो रायट आसा. पयलो हांवें raise केला. एक मिनिट. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. येस. ठीक आहे सर, तेक बसपा लाय आनी तेक सांग म्हाका उलयनाक म्हूण. तूं कितें आहा तुका उलय म्हूण सांग. येस. बसून घ्या एक मिनिट. पॉइंट ऑफ ऑर्डराचेर तेणें तें उतर कारगिल केलां. कारगिल म्हणटा तें उतर काडपा जाय. इट हॅज टू बी एक्सपांज. देर इज नो वर्ड. स्पीकर सर, कित्याक काडपाक एक मिनिट. बसून घ्या. बसून घ्या. रेझोल्यूशन माझे शिकय. ते केले मॅनर्स शिकय. मॅनर तांकां शिकोवपाक जाय. जेन्ना पॉइंट मारता तेन्ना आमकां मॅनर शिकोवपाक गरज ना. कारगिल हो शब्द अशें म्हणून नाका. कॅन्सल. बाटाचे कारगिल जाल्ले आसा स्पीकर सर, आनी हो कित्याक उठला ताका चान्स दिवपाक जाय. तो माझे रेझोल्यूशन आसा. किती उलयता ते? सर, आय एम ऑन माय फीट. हांवें पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज केला. स्पीकर सर, आय एम ऑल्सो ऑन माय फीट. सर, माझे रेझोल्यूशन पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे आसा करपाक जाय. लेट देम ऐकून घ्या. I want to clear. Tell him to sit down. गिरीश बोरकार बसून घ्या. येस. ठीक आहे सर, काल वगैरे रावलो आमदाराचेर. काल हांव वगैरे रावलो. काल म्हणालो लेटर दिल्या. कोणाक लेटर दिवपा आता
हांव स्पिकराचे कचराचे बसता तेका हांव ऑनरेबल मेंबर म्हणटा. काल हांव रावलो पण हांव रावलो आज उलोवपाक. Put some manners into members. Noise जाली म्हणून सुटना. Yes. Let them learn some manners of the house. Yes. And I would have not raised it. चड वगत जालो उलयता आनी चड रावता म्हणून. Mr. Fernandes. हां स्पीकर सर एडे पळय आतां इंदिरानगरचे उलयलो आहा ही आमची बस्ती मोर दॅन 45 years जाली ही बस्ती थिंगा सर चाल आहा. ते मागीर उलय तूं तुजें उलयता तेणी पॉयंट ऑफ ऑर्डर आशिल्लो तेका कंप्लीट करूं न्ही Okay, तूं yes. जेन्ना उलोवपा जाय तेन्ना तूं कंप्लीट Yes. कर Viresh Burkar. आफ्टरवर्ड नांव येयला थिंगा सर. मागीर उलय स्पीकर सर जेन्ना हांव उलयतां एवरी टायम म्हाका डिस्टर्ब करता. रेजोल्युशन जावं कितेंय घेता डिस्टर्ब करता. म्हाका खबर ना कित्याक तो. हांव मेंबर आनी बाकीचेय मेंबर आसा. मागीर तांकां उलोवपाक जाता हरशीं मात म्हाका डिस्टर्ब Point of order, खबर ना Alex- म्हाका डिस्टर्ब करून तांकां ताणें कितें point of मेळटा order म्हाका खबर ना. कोणाचे उलयला? Point of order, speaker sir. कोणाचे उलयला? स्पीकर सर नाव कितें तेका? स्पीकर सर विरेश बुरकर हांव उलया म्हाजें कन्फ्युजन continue करता. करात तुमचें. स्पीकर सर हो जो रोल आसलो हो डिपार्टमेंटाचो रोल आसलो की ह्यो ज्यो डिपार्टमेंट जे फेल जाल्ले आसा तुमकां सांगूंक सोदता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट लँड रेव्हेन्यू कोड आसा लँड रेव्हेन्यू कोडान रूल नंबर 5 आसा 10 आसा 17 आसा ह्या कोडान सांगलेलें आसा की जो रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर आसा जावं तलाटी आसा तेंच्यांनी हे जे आसा तेजें इन्स्पेक्शन करपाक जाय टूर प्रोग्राम करपाक जाय. स्पीकर सर तितून सांगलेलें आसा की हांगा खंयतरी इनलिगलिटी जाल्या ते आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. स्पीकर सर हे जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा हे फेल जाल्ले आसा हे करपाक लागून. तशेंच कोड ऑफ कमिलदाद आसा ह्या कोड ऑफ कमिलदादीनूय बरयल्लें आसा की जे इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय तितून सांगलेलें आसा की आर्टिकल 371 आसा तें इम्प्लिमेंटेशन करूंक ना आनी तितून सांगलेलें आसा की इनलिगल एन्क्रोचमेंट आसा जो इनलिगल एन्क्रोचमेंट मायग्रंटान केल्ले आसा तेजेर एक्शन घेवपाक जाय ह्योय एक्शन घेवंक ना. स्पीकर सर पंचायत ह्या पंचायत डिपार्टमेंटान गोवा पंचायत राज एक्ट आसा ह्या गोवा पंचायत राज एक्टान क्लियर कट बरयल्लें आसा सेक्शन 66 आनी सेक्शन 64 हितून बरयल्लें आसा की पंचायत जो सरपंच आसा जावं पंच मेंबर आसा हेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय. ह्यो एक्शन घेयना हे इनलिगलिटी चलोवपाक दिता तांकां लायसन्स दिता तांकां इनलिगल हाऊस नंबर्स दिता कित्याक लागून दिता. हो डिपार्टमेंट कित्याक फेल जाल्लो आसा हे स्लम करपाक लागून बस्ती करपाक लागून. स्पीकर सर म्हाका डिस्टर्ब sir. करनाका म्हूण सांग. स्पीकर Speaker सर sir. एवरी टायम म्हाका डिस्टर्ब Speaker sir. करता. Speaker स्पीकर sir, सर point of म्युनिसिपालिटी order. डिपार्टमेंट आसा म्युनिसिपालिटी Speaker sir, डिपार्टमेंटान point of order. म्युनिसिपालिटी एक्ट आसा तितूनय सेक्शन एक minute. सेक्शन Speaker sir, 184 point of order. Yes. स्पीकर सर पॉयंट ऑफ ऑर्डर Yes. माझे हितून एकूच म्हणणें आहा एक तर न्ही मिनिस्टराक हेजे आन्सर पयलीं दिवं न्ही म्हणजे तो जे उलयता पळय न्ही तेजी उत्तरां ताका पयलीं मेळटली. जातलें कितें स्पीकर सर जाणा ते आतां तेणी हांव कित्याक उबो रावलो इट इनवॉल्व सो मेनी डिपार्टमेंट फ्रॉम रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट इट गोज टू द पंचायत डिपार्टमेंट देन इट गोज टू द अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर देन इट गोज टू द इलेक्ट्रिसिटी मागीर PWD उदक सगळें दिल्लें आहा. जातलें कितें खबर आहा तो ठो 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 करून उलयतलो आनी लोकांक दिसतलें की सरकार जें कितें करता पळय न्ही तें चुकीचें म्हणून म्हाजें म्हणणें कांयच म्हणणें ना. तेका रेव्हेन्यू मिनिस्टरान वेवस्थीत आपलें आन्सर तयार केला तेका एकदां आन्सर दिवं न्ही. स्पीकर सर हांव रेव्हेन्यूचेर येता रेव्हेन्यूचेर जे मेन Speaker आसा sir. तेजेर Speaker येता sir. हांव काबार करता मागीर आन्सर दिवनी मिनिस्टराक म्हाका एक- वॉट एवर आन्सर आसा पळय तो तेका मिनिस्टराक दिवनी कांयच हरकत ना प्रॉब्लेम ना तुझे नाही नाही तुझे आतले कितें तो आज ऑलमोस्ट काबार कोण मोड न्हू सो ते काबार प्रॉब्लेम कांयच ना म्हणून आमी कांयच नाही. म्हणना हांव आन्सराकूच रावला. आन्सर मिनिस्टर आमचो एकटोच मंत्री विरेश दितलो बाबा, बाकीचे दिवचे ना. विरेश बाबा, एकलो मंत्री तुझे दिल्ली म्हणणे पळय. मांडपाक बरो वेळ जाय आसत जर जाय तुका हांव दिता ते दिना Ah, तुका. Speaker sir, Time दिता. Speaker sir, see, he has a right to speak as well. Every sir, member right has a to right. speak. Position leader. Every time, I think, I Position see he leader. has. ओय ऐक मरे Speaker sir, आता तेकाय बॉन्ड मध्ये बॉन्ड कोणा काय ते किती हा if there is a point of order, you all raise it. But let him. He has some sentiments. ताजे- Let him नाही, express his sentiments openly. अपोजिशन लीडर कारण हांगा आमचो इट इज अ इंटरकनेक्टेड इट इज अ रेव्हेन्यूचर इंटरकनेक्टेड बट तू ज्या पद्धतीत पंचायत मिनिस्टराचेर आरोप करता पळय हांवें पंचायत मिनिस्टराचेर काय म्हणूंक ना हांवें पंचायत मिनिस्टराचेर काय उलोवंक ना हांवें म्हटलं डिपार्टमेंट हय इट इटसेल्फ ओ स्पीकर तो आन्सर करूंक स्पीकर शकता सर ना दिस इज ऑल इंटररिलेटेड दिस इज ऑल इंटररिलेटेड विच आय एम टॉकिंग तुका तुका विषय मांडपाक कितले वेळ जाय म्हाका एक 10 मिनटां लागतली एकूच म्हाका point उलोवपाक of order आसा. रेजोल्युशन म्हाजें point of order कित्याक म्हाजो आसा. कलकलता इतले? एक मिनिट हां. हे जे रेजोल्युशन पळयल्यार तो इलिगल कन्स्ट्रक्शना उलयता एक्शन घेवपा जाय म्हणून पंचायतीचे तेणें नांव काडलें म्हणून हांव उठलो तो आतां मायग्रंट वर्सीस नॉन मायग्रंट म्हणजे ते कितें जाता मायग्रंट म्हणल्यार
गोंयचे सोडून बाकीचे लोकां आमी सगळे दाणून घालपाची ही तेजी गोडी थियरी आसतली हांव Speaker sir. स्पीकर सर Speaker sir. This house cannot पुरावे allow दाखयता migrant पुरावे घेऊन येयला migrant ही आसा policy विरेश बाब, तुका वेळ दिता. हे जे लोक आख्खे पुरावे गोंयान घेऊन काम येयला करता विरेश बाब. विरेश बाब. Speaker sir, हे पुरावे घेऊन विरेश येयला आसा. बोरकार. सांगपाकूच लास्ट पॉइंट करपाक सोदता मायग्रंट म्हणटाले लास्ट टायम कोविड टायमा मायग्रंट सगळे कडेन भोंवता तेन्ना कितें केलें आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान वन नेशन sir. वन रेशन Speaker कार्ड sir, केले ताका भाशणां देर इज नो मागीर दिवं डिस्टिंक्शन जाय. एज लॉंग एज दे आर हांव ऑल confusion उलोवपाक जाय, Speaker sir. तो म्हणजे डिव्हिजन घालपाक सोदता फूट घालपाक मंत्री. सोदता गोंयान मोदी कित्याक उलोवपाक दिता तांकां मिनिस्टर आतां मातशें रिजोल्यूशन वाचता हांव The House unanimously recommends the government to demolish all illegal slums, basic hutments, houses of migrants. हे कितें? It should be common. स्पीकर सर हे Speaker, sir. resolution हांगा येवपाचें न्हय. It should be Speaker. common. स्पीकर सर आतां बाब सुदीन ढवळीकरान जें वाचून दाखयलें आनी ताका जें दिसलें की हें रिजोल्यूशन चुकीचें आहा म्हणून जाल्यार लेजिस्लेचर सेक्रेटरी शूड गो इन टू रूल नंबर 106 एडमिसिबिलिटी ऑफ रिजोल्यूशन इज द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द स्पीकर one minute you are not able, you cannot find fault with the MLA, you have to find fault with the why you admitted it. You also read the resolution before. Yes, How you Minister. admitted and don't Minister. don't give him to speak. You Answer can't do Kartani. this. He's a senior member. He should know this.